येवकात येवंक सगल्यो उबी रावया आनी बरोबर गायन करुया. A19 मिसाची भेट सुरू जाता. मिसाची भेट सुरू जाता, आमी सगळीं तयार जावया. आमचो याज्ञीक भितर सोदता, आमी सगळीं येवकार दिवया. आमचो याज्ञीक भितर सोदता, आमी सगळीं येवकार दिवया. पृथ्वीच्या भावा भयणांनो, आमी ह्या मिसांत मागतांव केरीत भाशेन आयज 2 दीस पाळटल्या. कोहिबेल रातोस आनी नेझी पिरीस देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल बाबा भयणीनो, मनशांक सोडोवच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आपल्या बापाची येवजण मानून घेवंक बापान दिल्ले कार्य शार्ती पावोवंक जेजू फुडें सरलो. आपल्या आख्या जिवितान बापाचेर आनी ताच्या कुशेचेर ध्यान दवरून जेजून सोडवणेचो वावर केलो. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक जेजू आपल्या शिसांक विचून काडले, ताची आकारणी केली आनी उपरांत तांकां संवसारान पाठयले. आयज होच सोडवणेचो वावर जेजू आपल्या विचून काडलेल्या याज्ञिका आनी धर्मीक भावा भयणी उद्देशी फुडें व्हरता. आयज आमच्या 2 प्रांतांत आमी समोरमताव तो देव आपोवणेचो आयतार. देव आपोवणी फुलोवन हाडूंक आमकां आसलोले जबाबदारेचो आमकां उगडास हाडटा. जेजूचो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक आमचे मदली जायती देव आपोवणी फावो कोर आनी जेजूच्या व्हड मोल्यान वावरूंक ताच्या काळजा सारके याज्ञीक आनी धर्मीक भावा भयणी उपजोय म्हूण मोल्याच्या दोनया लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान एकचितान मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. आपातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजो गुन्या विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायदारान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko. Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko. Somia kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko.
मोहिमा देवाकू स्वर्गी आणि आणि शांती ताच्या इष्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोरपृथ्वीदात देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासांव तुझ्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकणटाव सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू व्हड एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूय. केरीत भाशेन आयचो आयतार आमचे देव सिजींत देव आपोवण्यांक भेटयलोलो आयतार तर जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक आनी ह्या वावरांत जायत्या जाणांक ह्या पोवणी फावो जावं पाद्रीपणाची माद्रीपणाची आनी हो वावर बरे भाशेन करूंक आमकां केरीत भाशेन करपा मागुया. देवा आमच्या बापा पवित्र सुमूर्तीन सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थालायलाय. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागणें करता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जाणवाईच्या पुस्तका वेले वाचप. कोट्या मनशांनी म्हणले तो सांगता ते खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचे. जोर तोर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वळवल्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोब तो आमकां कळोन येतले. आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्या. लोजेच्या मरणाचें फर्मोन ताचेर मारुया कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. पोतून म्हणुया परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बोलान म्हाका न्हीद करूं दी. म्हजें मागणें आयक देवा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानांत घे. जबाब परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. कित्याक गोरवी मनीस म्हजेर उपरासल्यात. दारूण मनीस म्हजो जीव काडूंक म्हजे फाटीक लागल्यात. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. जबाब परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. देव तरी म्हज्या आदाराक येता. परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. कशे मनान तुका येवन भोंवतलो. तूं भोव कोनवालो म्हूण तुका वाकणटलो. जबाब परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. भाग्योन जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, जो निर्दुकाय आनी आपस्वार्थ आसा थंय दुस्पोट आनी सगळेच तरेचें वायट आसा. वयर तावन येता ती जाणवाय पयले सुवातेर निर्मळ. त्या भायर शांत माणसुगेची आनी बोली. काकलुतीन बोल्लोली आनी बरी फळां दिता तसली. ती तोंड पळोवन कामां करिना. दोंगेपण करिना. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना
प्रामाणीकपणाची बी ओंपतात. झुजां आनी झोगडी तुमचे मदें खंय तावन येतात. तुमचेच भितर झूज करता त्या वंडोवण्याची न्हय. तुमी कितें आवडेतात तें तुमकां मेळना म्हणटच तुमी जिवेशी मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आवडेतात तें तुमकां मेळना तेन्ना तुमचे मदें झोगडी आनी झुजां करतात. तुमकां मेळना कित्याक तुमी तें मागूंक ना. तुमी मागतात आनी तरी तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या वंडोवण्या फाटल्यान तें होगडावंक वायटव्या मनान तुमी मागतात. देवाचे उतरे. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solves morak sowieso. Solves morak sowieso. Solves morak. Solves morak. Solves morak sowieso. शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. Solves morak sowieso. Solves morak sowieso. Solves morak. Solves morak. Solves morak sowieso. सर्वेस पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. तुमचे बाय सोडून जेजू आनी ताचे शीस गालिलियांत वेताले. पूण हें कोणाकूच गमलोलें ताका नाका आसलें कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मोरतोच 3 दिसां उपरांत तो पुनर्जिवन जातलो. पूण तुमकां हें उतर सोजमनासलें आनी तांचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. कफरनावांत पावले आनी घरा येतूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताले तुमी? ते ओगेच रावले कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो गाय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. तेन्ना बसल्या उपरांत 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची कशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेंत घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वगाणी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या बाबा भयणांनो, आयचो सेवाधर्म आमकां केरीत भाशेन सांगूंक सोदता की मनीस जायते पावटी मनशा मुखार आपलें नांव सोडूंक वावुरता. ताकाच लागून आमकां जायतीं उदाहरणां मेळटात. अलेक्झांडर द ग्रेट हो पातशाय, हिटलर आमकां मेळटा,
तांचो हावेस आख्या संवसाराक आपलें राज विस्तारूंक आनी मनशांचेर राज करूंक हो तांचो हावेस आसलो. मनशांचेर आपणाक मान मेळूंक, सगल्यांनी तांकां मान दिवंक, तांचे भिरांतेन जिवंक हो तांचो हावेस आसलो. पूण शेवट आमी जाणाव अलेक्झांडर द ग्रेट हो पातशाय जेन्ना मरूंक पावलो तोरनेस पिरायेर, ताचे लागीं सगलें आसलें. पूण तो विसरलो की देवाच्या दोळ्या मुखार व्हड जावंक. तशेंच हिटलर आमी पळयता, ताचो शेवट तसलोच जालो. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी सदांच मनशाच्या दोळ्या मुखार आमकां मान जोडूंक हाचेर लक्ष घालचें न्हय, हें उगड आसता. पूण देवाच्या दोळ्या मुखार मान मेळूंक आमी ह्या संवसारांत प्रयत्न करूंक जाय, हें गरजेचें. आनी हाकाच लागून आयचो सेवादोर आमकां ल्हानविकायेचे नियाळ करूंक आपयता. जो मनीस ल्हानवीक खालती देवा मुखार जाता, तो देवाच्या दोळ्या मुखार आपल्याक मान जोडूंक पावता, हें गरजेचें. आनी ताकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातांत घालून सेवेची मनशां जावंक आयचो सेवादोर आमकां आपयता. जें जिवीत देवान आमकां दिलां, तें जिवीत आमी देवाचेर पातयेवन जिवप आनी जियेतना एकामेकाची सेवा करूंक हें गरजेचें. ताकाच लागून आयचें पयलें वाचप आमकां कोश्टवतल्या चाकराची खबर करता. आमकां जाणवायेचें पुस्तक, हेंच आमकां इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतूय मेळटा. जंय हो सेवक ल्हानवीक खालतो जाता आनी हे सगळे कोस त्रास आमी पळयता. इजायास प्रवादी जेजूक सोर करता. आपल्या जिवितान ताणें ल्हानविकाय आपणायली, खालतिकाय आपणायली, आनी ताकाच लागून देवान ताका वयर काडलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें मान ताका दिलो, हें उगड आसतोर. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणां, देवा दोळ्या मुखार मान सोडूंक आमी ह्या संवसारान प्रयत्न करूंक जाय. आनी हाकाच लागून आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यो जाकोब आमकां उगडास कोत्ता की निद्दुकाय आनी आपस्वार्थ मनशाक कुड्डो कोत्ता, हें उगड आसतोर. जेन्ना मनीस निड्डुकायेन भरता आनी आपस्वार्थान भरता, तेन्ना मनशाच्या जिवितांत वायट भितर सरता. मनीस सदांच आपलेपणान भरलेलो जाता आनी ताकाच लागून मनीस कितेंय करूंक तयार आसता. भाग्योन पावलो जाकोब म्हणटा ते भाशेन आपणाक मान मोहिमा सोडूंक तो दुसऱ्या मनशाक पासून काबार करूंक तयार आसता. हे मनशाचें वायट आमी पळयता आनी हें सारकें आयज काल समाजांत पळयलें जाल्यार अशेंच घडटा. आपणाक मान पदवी मेळून घेवंक आमी पळयता मनीस मनशाक काबार करून उडयता, जिवेशी मारूंक पासून भियेना, हें आमी पळयता. दुसरे उतरांनी आमी म्हणूंक जाता, मनशाक दिसता की हे संवसार ताचो म्हूण, हो समाज ताचो म्हूण, आनी ताणें
जबरदस्तीन पदवेन ह्या संवसारांत ताणें राज करूंक जाय अशें मनशाक दिसता. आनी हाकाच लागून भाग्योन जाकोब उगडास कोत्ता की असले जेन्ना भावनां घेवन मनीस येता निड्डुकायेची आपस्वार्थी तेन्ना मनीस देवा मुखार मान जोडूंक पावना. पूण मनीस आपल्याकूच ह्या संवसारांत मान जोडूंक भोंवता. आनी हो मनीस देवाक भियेना, असले मनीस देवाक भियेनात. तांकां देवाची भिरांत ना. कित्याक तांचें जिवीतूय तसलें जालां. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयचें सेवादोर आमकां उगडास कोत्ता की आमी देवाच्या दोळ्या मुखार मान जोडूंक वावरूंक जाय ह्या संवसारांत. तें गरजेचें. आनी देवाच्या मुखार आमी मान जोडटलीं जाल्यार आमचें जिवीत निर्मळ आसूंक जाय. तें गरजेचें. कसलेंच भेदभाव नासतना, आपस्वार्थ नासतना, फोटिंगपण नासतना बरो रस्तो आमी विचून काडूंक जाय. आनी ताकाच लागून आमी पळयता आयज काल मनीस देवा फाटल्यान धांवना. मनीस पयशा गिरेस्तकायेन फाटल्यान धांवता. गिरेस्तकाय पुंजोवंक आनी हें पुंजयता आसतना मनीस मनशाक पासून काबार करता. हें आमी पळयता. ताका दुसऱ्या मनशाचें पडलेलें ना. आनी हाकाच लागून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां उगडास कोत्ता की आमी सेवेची मनशां जावंक जाय. व्हडपणान जियोवचें न्हय, पूण सेवा करतलीं आनी ल्हानवीक काळजाची मनशां जावंक जेजू आमकां उगडास कोत्ता. आनी हें गरजेचें. जेन्ना आमी ल्हानवीक जाता, दुलोप जाता, खालती जाता, तेन्ना आमी दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जियेतलीं मनशां जाता. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, देवाच्या दोळ्या मुखार आमी मान जोडूंक जाय जाल्यार 4 वस्तू आमच्या जिवितांत करूंक गरजेच्यो. पयले सुवातेर हांवें म्हाकाच पाठ करूंक जाय हें गरजेचें. आनी ताकाच लागून जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार तुकाच पाठ कर आनी म्हजे फाटल्यान ये. हें गरजेचें. जेन्ना हांव म्हाकाच पाठ कोत्ता, म्हज्या आपस्वार्थाक हांव पाठ कोत्ता, म्हजे पदवेक हांव पाठ करतां, म्हज्या जिवितांत आसा तें वायट काडून हांव जेजूचो रस्तो दोत्तां, तेन्ना खऱ्यानूच हांव जेजूक गोवायकी दिवंक पावता. पूण हें मनशाच्या जिवितांत दिसती पडना. मनीस इतलो आपस्वार्थान बोडला, मनशाच्या जिवितांत इतलें वायट भितर सरलां की मनीस आपल्याक पाठ करूंक सोदिना. पूण सगलें आपणाक जाय एकटावपाचें तसलें मन घेवन भोंवता. गिरेस्तकाय, पयशे, आडकां नाटकां करून एकठांय करप असलें. आपल्याकूच पाठ करून दुसऱ्याचें चिंतिना उगडास तर. पूण जेजून आपल्या जिवितांत आपणाकूच पाठ केली आनी मनशा कुळाक ताणें सोडवून फावो केली. देव जावन आपल्या जिविताक ताणें पाठ केली आनी मनशा कुळाचे सोडवणे पाडसो मनशाक बरेपण दिवंक ताणें आपलें जिवीत करचिलें उगडास तर. दुसरे सुवातेर मनशान आपल्या जिवितांत दुसऱ्याची सेवा करूंक जाय हें गरजेचें. ताकाच लागून जिवितांत आसा तो आपस्वार्थ पयस करून आमी सेवे चाकरेची मनशां जावंक जाय. आमचें काळीज, आमचें मन ल्हानवीक कालतें जावंक जाय. हें करूंक गरजेचें.
आनी जेन्ना आमी ल्हानवी कालती जाता देवा मुखार तेन्ना खऱ्यानूच आमी मनशा कुळाक बरेपण दिवंक पावतले. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमच्या जिवितांत ही सेवा चाकरी आसपाक गरजेची हें आमकां जेजू दाखयता. जेजू देवाचो पूत जावन तो देव आसलो. आपले जिवितान ताणें सेवा चाकरी आपणायली दुसऱ्यांची. दुसऱ्यांक तो पावलो, गरजेवतांक तो पावलो आपल्या जिवितांत. देव मनशाची सेवा करता उगडास तर. देव मनशाची सेवा करता, मनीस मनशाची सेवा करूंक विसरता. हें आमी पळयता. देव जावन सेवा चाकरी तेणें मनशाची केली, पूण मनीस मनशाची सेवा करूंक विसरता. आपल्या घरांत, आपल्या वाड्यांत, समाजांत. कित्याक मनशाच्या जिवितांत आपस्वार्थ आसा म्हणटूच मनीस दुसऱ्या मनशाचें चिंतिना. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, जेजू गोवायकी दिवंक आमी पावना. आमचें जिवीत पळोवनूच दुसरी सांगतली खऱ्यानूच देवाचें जिवीत हांव जियेता वो फटिंगपणाचें जिवीत हांव जियेता. आमच्या जिविताकूच पळोवन सांगतली. आनी हाकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणांनो, जेजूची देख आमी घेवंक जाय. देव जावन मनशाची सेवा चाकरी तेणें केली. सेवे चाकरेचो मनीस तो जालो. आपलें देवपण विसरून सेवे चाकरेन ताणें सगल्यांची सेवा चाकरी केली. पूण मनीस हें विसरता आपल्या जिवितांत पाळूंक, आपल्या जिवितांत करूंक. तिसरे सुवातेर सगल्यांक एक सारके मोग आनी मोयपास दिवंक हें मनशाचें कार्य. ताकाच लागून आयच्या जोमात पातोनात आमी पळयता की हे 10 मानामेंत 2 मानामेंतांत आटापलोले आसा. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. आनी हेच मानामेंत आमकां स्वर्गीच्या राज्यांत पावयतले म्हूण आमकां उगडास करता. पूण आयज मनशाच्या जिवितांत पळयलें जाल्यार मनीस आपणाचोच मोग करता, दुसऱ्याचें ताका पडलोलें ना. स्वार्थी मोग आमी म्हणूंक जाता. स्वार्थान भरलेलो. आपस्वार्थी मोगान जिवंक मनीस चुकता. आपस्वार्थी मोग, निस्वार्थीपणाची सेवा दुसऱ्यांक दिवंक मनीस जायते फावटी दिसना मनशाच्या जिवितांत. ताकाच लागून जेजू आमकां उगडास करता की आमी मोगाचें जिवीत जिवंक जाय. तें गरजेचें. निस्वार्थीपणान दुसऱ्याच्या गरजाक आदाराक आमी पावंक जाय. हो खरो मोग, कोरण्यांनी दाखयतलो मोग. आनी तिसरे सुवातेर प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमी सदांच आमच्या जिवितांत देवाक कालती लानवीक जावंक जाय गरजेचें. गर्वान तूं बरो नाका आनी गर्वान मनशाक लेखी नाका, पूण खालती लानवीक सेवेचो मनीस जावंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. आनी हाकाच लागून मनशा मदें भेदभाव करी नाका. गरीब गिरेस्त जात कात अशें आमी घेवन भोंवतात आनी हें आमी समाजांत पळयता. असलें जिवीत जिवंक देव आमकां आपयना. पूण देवाच्या दोळ्या मुखार मान जोडूंक जाय जाल्यार असलें जिवीत आमी जिवंक जाय. तेन्नाच की देव घोडे आमकां शाबास बऱ्या विस्वासाच्या चाकरा अशें घोडे मुडीत आमच्या शेवटाक, नाजाल्यार खोट्या आनी आळशे चाकरा आमकां मुडीत खोटेपण घेवन. तर असलें जिवीत जिवना जावंक, पूण आमच्या जिवितांत आमी मोगाची स्वताची सेवे चाकरेन बोल्लोली मनशां जावंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. आयज देव आपोवण्याक भेटयलोलो आयतार हो पवित्र सोबेचो वावर करूंक
जेसून ह्या वावरांत आपणाक जाय तांकां विचून काडले आनी आपोणे आमच्या कुटुंबांत रीग घेता आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत. पूण हो कुटुंब मागण्याचो कुटुंब सदांच जावंक जाय आनी आमी देव आपोवण्या खातीर सदांच मागूंक जाय गरजेचें. आवय बापायन हें देव आपोवण्याचें बी भुरग्यांच्या काळजांनी घालूंक जाय आनी जें बी आमी भुरग्यांच्या काळजान घालतात तेन्ना तें वाडोवन बरीं फळां दिवंक पावतात. तर आमच्या जिवितांत आमी सदांच बरीं तत्वां मुल्यां आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत घालूंक आयचो सेवादोर आमकां उस्कयता. देव आपोवण्या पासत मागूंक जाय ती पाद्रीपणाच्या आनी माद्रीपणाच्या जिविताक आपोवणी येवंक आनी हो वावर जेजूचो आख्या संवसाराक पडजोळावंक आमी ह्या आपोवण्या पासत मागूंक जाय. तरीच कृपा ह्या मिसांत आमकां मागुया. उबी रावया आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया. सोतमानता देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं कोरवी सांबावलो आखवार मारिता जल्मलो पोसल्या काल ताणें कूस सोंसलें ताका कुसार सोडलो तो मेला आनी ताका न्हिदपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात सोडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या सुव्याक बसला तुवें तांची मेल्ल्यांची मुजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी देवाच्या हातांत घालुया. जोर तोर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो. आपलो सोरवणेचो वावर फुडें व्हरूंक देवान एक किरीत भाशेन यादनिकांक आनी धोर्मिकांक विचून काडल्यात आनी आमचें मोदें पाटयल्यात. ताका राख आनी सांबाळ म्हूण आनी आपल्या आपोवण्यांक तांकां सदांच विस्वाशी दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बी वमतात. पोरजेची सेवा करूंक आनी निती शांतीच्यो वाटो तांकूंक राजकारभारांक देवान केरीत आपोवणें दिलां. आपल्याक फावो जाल्ली जुट्टी देवातान उपजल्या म्हूण वळखून पोरजे मोदें भेदभाव आनी दुस्पोट घालिना जावं पूण निती शांतीचे आनी एकचाराचे दूत जावं आपलो कारभार चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोता तुका. कोणाक पयलो जावची खुशी आसल्यार तो सगल्यां परस निमाणो आनी सगल्यांचो चाकोर जावचो. आपल्या मोळ्यान वावरूंक जाका देव आपयता तांणी कुशे मनान आनी उदार कालसांत
देवाच्या आपोवणे स्विकारूंक आनी जेजूचे देखीन ताजे शेलयांक ल्हानवीक सेवेचे नमुने ते जावं पावूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतले एकल्याक घेता तो म्हाका घेता. आमच्या कुटुंबांनी फिरगोजांनी आनी आकारणेच्या घरांनी देव आपोवणी उजबूंक आनी ती वाडोवंक जबाबदारी आसलेल्यांनी भार घेवंक वावरूंक आनी अशें देवाचे व्हड मोल्यांत ताज्या राजाचे सुफोल पिकाल फोलां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. स्वर्गीच्या बापाय, थोडीशी मागणी आमी तुज्या हातान घातल्या ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमीन. तुकाच बापा सोर मोचे पिता तुका एकाने. तुकाच मोमता सोर मोचे तुझे से कोकाशेले. मोचे हाथ गे मोचे पाय गे स्वीकार कर आता कोशे. तुझो मोहिमो परगट करूं शुभ खबर सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर मोचे पिता तुका एकाने. तुकाच मोमता सोर मोचे तुझे से कोकाशेले. म्हज्या बाबा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांगान मोहिमेक आमच्या नाके पोस शुभेच्छा दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजी पोरजेची देणी प्रोत्सोन जावन मांडून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी बाबार्थान सोत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा सासनाच्या देवा सोर काळ्या सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्याक जल्माक दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सुरयल्लीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनोजिवनपणां जिखली आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवो सोर प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सोर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
so sorvisfotu Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उंचोळकी तुका उंचोळकी तुका सर्वेस्वराची नावी येता ताका सोय उंचोळकी तुका सोय बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरो सोसूक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्जाचो गोड परगोटुया सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समरमता तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा तुझ्या येण्याक आमी ओंत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडाय रगो शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्या त्या आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कोर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता कुवार मारी देवाचे माये संगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन दोर्म दुता आनी सोर्व काळी तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक आमेन आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाला तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात
देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर देवाचे शिळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सोगली आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगान घेता देवाउडो मोडून वांटा तोशेंच आमकां फावो जाली हेरूय देणी वांटूंक आमी जाता बापा भुरगीं तुजी जाता कोरी बापोयन सोगली जाता बापा भुरगीं तुजी जाता कोरी बापोयन सोगली Mokavanto Sata Misa Solta Gora Solta Gava Domdo Mosri Betonizo Usvaramcha Chivitazo Sata Pritve Sakshi Devo Sata Sorgar Sontostu Sata Pritve Sakshi Devo Sata Sorgar Sontostu Bukik lagun, pidik lagun Baboy rota dukin buru Sonyami sonsar pulo Luka puso kalsa puso Pangrung neso Borgo shachi diuli peto
고치보다 방록 내수 몰보샤치 디울리베도 प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या संस्कारान तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या असोक्तायेक लागून परतून आमी पडटाव तेन्ना हेच बळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सरवणीचो फळ आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगूसो आनी दाखोयसो कर. तुझ्या पुता जेजूचे नांवें आमेन. बसूया. आयज सादे काळाचो 25वो आयतार. आयचो आयतार यादनिकांक आनी धार्मीक आपोवण्या खातीर भेटयला. इगोचेन फाटल्या आयताराक धोर्मदान जालां 40,650 रुपया. बॉक्सान कलेक्शन आयलां 2,280 रुपया. आमी सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. इगोचेक दान आयलां बरें देखणार 1,000. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयताराची मिसां हे पोरी इंग्लिशेन सकाळचें सांजचें 6:30 वरांचेर सदांचेच भाशेन मीस सोनवारा दिसा. आयताराक पयलें मीस 6:30, दुसरें मीस 8 आनी तिसरें मीस 9:30 वाजता इंग्लीश भाशेन. राजभवनांत इंग्लीश भाशेन 9:30 मीस सकाळचें. आयज सकाळीं 11 वाजता इगोचेंत आपोवण्याचो आयताराच्या निमितान एकेरीत मीस तरणाट्यांक आनी क्रिस्म घेवंक तयारी करतल्या भुरग्यां पासो जातलें. एकेरीत मीस आमी तरणाट्यां पासो दवरलां. बायलो पाद्री हे मीस भेटयतलो. तुमी तुमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक धाडचें.
एकेरीत मिसाक केरीत भाशेन ह्या देव आपोवण्याचेर जायती शिकवण तांकां मेळटली. तर 11 वरांचेर आयज मीस तांचे पासत दवरलां. सकाळीं 11 वाजता मारवेल कोपेलांतूय आयज तान मीस आसतलें. आमी आजून कोवीड मारामारींत आसात. इगोर्जेन येताना आमी उपकार मागता तुमी सगल्यो SOP सांबाळच्यो. कोणूय COVID-19 हाची कसलीच कुणा आसा जाल्यार ताणें इगोर्जेंत मिसाक येवचें न्हय आनी कसलेच कार्यावळींतूय भाग घेवचो न्हय. तोंडी जोर आयलोलो आसा जाल्यार ताणें येवचें न्हय. हें उकडास दवरात. आमी आमचें तशेंच दुसऱ्याचें जिवीत सांबाळूंक जाय. तर आमी मागता तुमी हें सांबाळटल्यात म्हूण. रुजाय सायबिणीच्या फेस्ता निमतीन तुमचें दान पोट्टी दिवंक एनवलॉप तयार केल्यात. तर PPCच्या वांगड्यांनी फिरगोजेच्या ऑफिसांत येवन तीं व्हरचीं आनी आपआपल्या समुदायाच्या वांगड्यांक ती वाटची आनी उपरांत ती हाडची आनी इगोर्जेच्या ऑफिसांत दिवची. रुजाय सायबिणीचें फेस्त 10 तारखे ऑक्टोबराचेर जातलें. नोव्हेना 1 तारखेतान सुरू जातात. तर हें दान तुमचें PPC वांगडी जेन्ना एनवलोपां तुमच्या घराक दिवंक येतलीं आनी उपरांत तीं घेतलीं. तर PPC वांगड्या लागीं मागता तुमी ऑफिसांत येवन तीं एनवलोपां व्हरचीं. Rutwalalia India rediscover or start afresh under Diocesan Family Service Center. ही एक कार्यक्रम आसतलो सेंट जोसेफ स्पिरिच्युअल रिन्यूअल सेंटर हांगासर ओल्ड गोवा हांगा तो घडून हाडला. तो सुरू जातलो ऑक्टोबराचे 22 सांजे 6 वाजता सुरू जावन ऑक्टोबराचे 24 तारखेर 5 वाजता मेरेन चलतलो. फुडली म्हायती तुमकां इगोर्जेच्या नोटीस बोर्डाचेर पळोवंक मेळटली. कॅन सर्वायव्ह कारितास गोवा हाच्या मार्गदर्शनाखाल एक ब्लड डोनेशन कॅम्प आयज आसतलें. इन्स्टिट्यूट पियादाद हांगा पणजे. कोणाकूच रोगो दिवंक जाय जाल्यार तुमी हांगासर वेचें. सकाळचे 10 वाजता ते दनपारचे 12:30 वाजता पर्यंत आसतलें. फुडली म्हायती तुमकां इगोर्जेच्या नोटीस बोर्डाचेर पळोवंक मेळटली. कोणा लागीं जाता ताणें हें ब्लड डोनेशन भाग घेवचो आनी गोरजेवतांक आपलो आदार दिवचो. दोन दोतोर आमचे फिरगोजेंतले आपकोशेन गोरजेवतांक दुयेंतीक कॅन्सर दुयेंतीक ओदीक करून दुसऱ्या दुयेंस जालोल्या खातीर आपलो आदार दिवंक सोदतात. जी कोण्या दोतोराक मेळूंक तांची राय घेवंक सोदतात ताणें तांकां फोन करून ताचें अपॉयंटमेंट घेवचो. ताचो फोन नंबर इगोर्जेच्या नोटीस बोर्डाचेर आसा. ते दोतोर आमचे फिरगोचे सोतोमायर हॉलांत अपॉयंटमेंट घेतल्या त्या प्रमाणे मेळटले. तेच भाशेन एक फिजिओथेरपिस्ट दर आयताराच्या सकाळच्या 10:30 ते दनपारच्या 12:30 वाजता पर्यंत बरी बोध दिवंक मेळटलो. तुमी ताचो फायदो घेवचो. हे दोनूय दोतोरांचो आनी तेच भाशेन हो फिजिओथेरपिस्ट तोवूय हांगासर सोतोमायर हॉलांत आसतलो दर आयताराक सकाळीं 10:30 ते दनपारां 12:30 पर्यंत. हाचो फायदो तुमी घेवचो म्हूण आमी मागता. सेंट जोसेफा स्पिरिच्युअल रिन्यूअल सेंटर ओल्ड गोवा डायरेक्टर फादर हेनरी फाल्कांव हाणें कळीत करूंक लायलां. गोवा आनी दामान आर्च डायसिस आनी सगळ्या संवसारा खातीर मागूंक एक शाश्वत पवित्र संस्काराक नमस्कार आसतलो क्रूज मिलाग्रीस ओल्ड गोवा हांगा आसतले म्हूण. हो नमस्कार सप्टेंबराचे 15 तावन सुरू जालो आनी तो सकाळच्या 8 वाजता ते
सांजे 6 वाजता पुऱ्यान चलता एडोरेशन आसता थंयसर सकाळचे 8 ते सांजे 6 पुऱ्यान हे फुडें जानेवारी हो नमस्कार सगळो दीस आनी रात चलतलो आतां तो सकाळचे 8 वाजता ते दनपारचे सांजे 6 वाजता पुऱ्यान चलता पूण उपरांत जानेरांतल्यान तो 24 hours 24 वरां हो जेसूक नमस्कार थंय आसतलो आमचे फिरगोचे खंयचो दीस थारायला ते आमी कळयतले हे मिसावा खातीर आमी केरीत भाशेन देवा लागीं आमी मागुया उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आसोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन बसून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोपकार Soy awasa, soy abota, soy barcota, soy uloita. Tôi ave, tu kapor kotu, tôi priti tu chinavaru. Sorves pora deva mocha, curpizzo adativo. Tuzo tor por kotnar kormaka, tor por kotnar kormaka.